वोटिंग मशीनाचेर नोटाचो बटन दामचे परस सगळ्यांनी मिळून एकवटान वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालप चड परिणामकारक करतले अशी भूमिका काणकोणच्या मोल्ले तिरवाळच्या लोकांनी घेतल्या। तेन्ना 23 एप्रिलाचे वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाचेर ते ठाम आसात। नोटाचो बटन दामात हो वेंचणूक आयोगाचो सल्लो तांकां मान्य ना। खोतीगांव अभयारण्यातल्या ह्या गावातलो रस्तो अजून जायना म्हणून मार्ले तिरवाळच्या आदिवासी लोकांनी वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाचें थारायला। ही खबर गोवा 365 फोडिल्ली। तेन्ना वेंचणूक आयोगाचे अधिकारी पणजेच्यान काणकोणा वचून रान माड्डीत मारल्या गेल्ले, पूण बहिष्कारा परस नोटाचो बटन दामपाची तांची मागणी लोकांक मान्य ना। पळयात तांचे ताचे फाटले रजाव। आमी तेमकां सांगलें कितें, आमकां तेमी सांगलें नोटा कर म्हण। आमी तांकां सांगलें की नोटा आमी करना, आमी इलेक्शनाचे बहिष्कार घालता। कित्याक आमच्या रस्त्यान तेमकां विचारलें आमी हो रस्तो येयलो तो चोयलो काय म्हण। खरोखर त्रास जाता म्हण तेमी सांगून गेले। आनी आतां आमी हेजेर आमी ही बंदी आसतलीच, आमी वोट करपाना। तुमी नोटा सुद्दां कित्याक करचे ना अशें म्हणलें? नोटा म्हणल्यार जेन्ना नोटा करता म्हणल्यार जाणटे वचोन एक वोट करूं शकता, ताका ते नोटा म्हणल्यार खंयचें बटन कळपाना, म्हणून आमी तेजेर बंदी हाडला। पण आमी कितें केलां आतां, हो गांव सगल्यांक दिसूं आसूं म्हणून सरकारा पर्यंत पावूं म्हण आमी अशें केलां आतां। कमिशनरान हांगा येवन स्पेशली नोटा करा म्हण सांगलें, किंवा तुमकां रेडी जावपा खातीर आनी कितें कितें सांगलें तुमकां? एक सॉंग्स म्हणून लायिल्लें, पण तें आमी म्हणना। बहिष्काराची खबर येतकीर काणकोणाचो काँग्रेसीचो आमदार इजिदोर फर्नांडीस आणि आपाचो दक्षिण गोंय लोकसभा उमेदवार एल्विस गोमसे मारले गेल्ले, मतां मारात म्हणून सांगपाक। आता गोवा सुरक्षा मंचान पणजे बसून तोच उलो परत मारला। वेंचणुके उपरांत आंदोलन करया म्हणूनय सांगला। वांगडाच बहिष्काराची भास उलोवपी सत्तरींतल्या अणसोलेच्या गांवकारांक आणि सांगेवयल्या साळजिणींतल्या लोकांकय पत्रकारांनी धाडस करून तांचे तरुण हे विशय जे आसा ते चव्हाट्याचेर मांडले। ताणें अशें दिलां की बहिष्कार घालतले म्हणून आमी ह्यो केल्यो ना जाल्यार आतां निवडणुकी पर्यंत खंय करतले हे सगळे तांच्यो मागण्यो मान्य। गोवा सुरक्षा मंच जबाबदारी घेता की ही निवडणुका जाल्या नंतर लगेच हे गांव जे दुर्लक्षित रावल्ले आसा त्या ठिकाणी गरज पडल्या आंदोलन निदर्शनां त्या सरकारच्या एजन्सी कडेन हे प्रश्न जे आसा हे उचलून धरप। ह्या संदर्भात पूर्णपणे गोवा सुरक्षा मंच ह्या जनतेच्या फाटल्यान रावतलो, पण कृपा करून तांणी मतदानाचेर बहिष्कार घालचे न्ही, कित्याक 5 वर्सांनी एकदा अधिकार मेळटा। काणकोण तालुक्यातल्या माल्ली या भुताचे सुमार 250 मतदार आसात आणि या 250 मतदारांनी एक संघ जावन येता त्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक बहिष्कार घालपाचो ठरयलो आणि ही बोवाळ पुराय काणकोणच्या बरोबरच पुराय गोंयभर पसरली। देखूनच ह्या लोकांची समजूत काडपा खातीर काणकोणचे आमदार, कलेक्टर आणि त्याच बरोबर इलेक्शन कमिशनर ह्या गांवांत पावले। पूण लोकांनी आपल्यो जो पर्यंत सुविधा ना तो पर्यंत वोटिंग करचे ना असो ठाम निर्णय दाखयलो।